कालचो रिपोर्ट एकदम बरो आयलो ऍक्च्युअली म्हणजे आय एम व्हेरी हॅपी विथ येस्टरडेज रिपोर्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 4 महिन्यांनी 180 म्हणजे 200च्या सकयल पावलो आमचो रेट, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जरी लोक म्हणतात की ना कमी टेस्ट केलो पण पॉझिटिव्हिटी इज इम्पॉर्टंट. फर्स्ट टाइम इट इज रीच टू 15%. हाज्या पयलीं एक म्हयनोभर इट वॉज अराउंड 35, 30, 40 अशें आशिल्लें. सो नाव इट इज कम टू 15%. दॅट मीन्स डेफिनेटली देर इज अ डाऊनवर्ड ट्रेंड. आणि जर एक आठवडोभर जर आम्ही हे नवरात्री अँड सेलिब्रेशन्स, दसरो, दिवाळी आम्ही अंडर कंट्रोल दवरले, सो कॉल्ड हे पार्ट्यो ज्यो चलता इन रेव पार्ट्यो और ह्यो सगळ्यो आमचे ज्यो वॉट इज कॉल्ड आमच्यो रातच्यो पार्ट्यो करतात त्यो लोकांनी जर कंट्रोल दवरले, मास्क घाले, सारखे डिस्टन्स दवरले, जाल्यार म्हाका दिसता बाय एंड ऑफ नोव्हेंबर वी विल बी एबल टू विन ओवर दीस कोविड. अँड देन वी हॅव टू प्रिपेअर अवरसेल्फ फॉर द सेकंड वेव्ह, which might be in February or January and February येऊ शकतं. सो आम्ही जर सारखी केअर घेतली दॅट ऑल्सो वी कॅन कीप इट अंडर कंट्रोल. बिकॉज आता आम्ही वेल प्रिपेअर्ड आसा. हॉस्पिटल्स आर वेल प्रिपेअर्ड, देर आर व्हेंटिलेटर्स, देर आर HFNOs आर देर, डॉक्टर्स आर व्हेरी वेल ट्रेन्ड, नर्सीस सारख्यो ट्रेन जाल्ल्यो आसा, पॅरामेडिकल स्टाफ इज ऑल ट्रेन्ड, टेस्टिंग फॅसिलिटीज आर इन प्लेस. सो वी आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ आम्ही सगळी तयारी जर पळयली ह्या फायटी. तेन्ना कांय नाशिल्ली, जेन्ना सुरू जालें तेन्ना वी वर ऑलमोस्ट झिरो. टुडे वी हॅव गॉट एव्हरीथिंग. प्रायव्हेट सेक्टराकडे 100 बेड्स आसा, गव्हर्नमेंटाकडे अराउंड 800 बेड्स आसा. टेस्टिंग फॅसिलिटी प्रायव्हेट हॉस्पिटलाची 6-7 हॉस्पिटलांनी टेस्टिंग फॅसिलिटी आहा, गव्हर्नमेंटाकडे टेस्टिंग फॅसिलिटी आहा. सो बोथ टुगेदर हँड टू हँड जर आम्ही धरून जर गेले जाल्यार वी वील विन ओव्हर दीस कोविड इझिली. आणि म्हाका दिसता बाय नोव्हेंबर एंड टू बाय फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर वी विल बी इन टोटल कंट्रोल ऑफ द डिसीज. थोडे केसीस जातल्योच, तुम्ही सगळे झिरो जातले अशें धरून नाका. इवन डेथ रेट्स पयलीं 10-12 लोक मरताले, आयज ते 5 ते 6 आयले. सो इट इज आय फील दॅट वी आर अंडर कंट्रोल. अशें न्हय की गेले म्हणून आम्ही ते आता सुशेगाद चल मजा मारया, दांडिया खेळुया अशें जावचें ना. यू हॅव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स. सगळे कंट्रोल जाय जाल्यारूच भायर सरा. सामकें जर तुमकां गरज दिसता काम करपाक जाय जाल्यार भायर सरपाचें. जाणट्यांनी जर भायर सरपाचें ना. अजून पर्यंत टील डिसेंबर आय थिंक यू शूड हॅव वेल कंट्रोल. मास्क सारखे घालपाक जाय, मागीर तुझे सोशल डिस्टन्सिंग अँड ऑल दोज नॉर्म्स जे गव्हर्नमेंटान सांगल्यात त्यो सगळ्यो फॉलो जर करत, आय थिंक वी आर अंडर कंट्रोल.